कमी लॉकडावन पयलीं दही हंडीचे कार्यक्रम स्टार्ट केल्ले आसा। तशेंच आमी वर्सा कितें करपाक पयलीं वर्सांनी इतलें आमकां प्रोत्साहन नासलें, तशेंच आमकां प्रत्येक वर्सा आमी करपाक स्टार्ट केले तेन्ना आमची मार्केट कमिटी आनी आमी बिचोलकार सगळे मेळून एक दही हंडीचे आमी इतले कार्यक्रम सुंदर घडोवन दिल्ले आसा। म्हणून आमी सगळ्या मार्केटवाल्यांक आनी आमच्या बिचोलकारांक हांव अभिनंदन सांगपाक सोदता। कित्याक हे दही हंडी म्हणल्यार कित्याक आमचे सगळे जाण मेळून आमी मार्केटचे हे दही हंडी केल्ले आसा। तशेंच तुमी सुद्दां येवन दही हंडीचे पळोवन आमकां खूब साथ दिल्ले बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता। धन्यवाद। आमी साजरो करता दही हंड्याचो आनी वर्सान वर्सा प्रत्येक लोक सगळे हांगा इनवॉल्व जाता। हो मार्केटचो दही उत्सव जावना तो संबंध बिचोलकाराचो जाल्लो आसा आनी हातूंत तुमी सगळ्यांक शामील जावपाक सगळ्यांक शुभेच्छा।